संस्कृताय जपपाची आसत तर थळाव्या भाशेक प्राधान्य दिवप महत्वाचे आसा. पोटाची भास म्हण हेर भाशेचो वापर करचो तशेंच हेर भासोय शिकच्यो. पूण संस्कृताय जतन करतले तर थळाव्या भाशेचो वापर करचो म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला. RDX ब्युरो रिपोर्ट. म्हाका दिसता आमी संस्कृताय जर जपतले आसत जाल्यार परकीय भाशे नो डावट परकीय भाशे कडेन वचपाची गरज ना. ते मराठी किंवा कोंकणींतल्यानूच जाल्ले जाल्यार जाणटेल्या बायलांक आमच्या बसता थंयसर ताका खूब बरें कळटलें आसलें, ताका खूब बरें समजतलें आसलें. शिकपा खातीर आनी पोटाची भास म्हणून आमी इंग्लीश भास शिकता. ऑफकोर्स शिकची गरज आसा. कालांतरान आमचे भुरगे ग्लोबल लेवलाचेर वचपाक जाय, ताका शिकपाक जाय. पण संस्कृताची जतन करता आसतनाय बी आमच्या स्थानीक भाशेंतलो आमच्या रिजनल लँग्वेजीचो मागीर ती कोंकणी आसूं दी, ती हिंदी आसूं दी किंवा ती मराठी आसूं दी, हाजोच उपयोग करचो जेणे करून ताका चड आमी जशें म्हणटा की तोणये देवाची सासाय आमचे जर पडटली आसत जाल्यार देवाकूय बी तीच भास कळटा, देवाक इंग्लिशीन सांगलें म्हणून कळचें ना. ताज्या खातीर अशाच पद्दतीन जावपाची गरज आसा. हांव टिकात्मक उलयना, पण हांवें मुद्दामून उलयलें इतक्याच खातीर कारण हांव ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जर सांगना आज घडये कदाचित तेच्या कडल्यान एकट्या कडल्यान तेंच्यांनी केला आसतलो, पण उरलेले बी त्याच पद्दतीन फुडें वयतले म्हणून हांवें ह्या प्लॅटफॉर्माचो उपयोग केलो की स्थानीक लँग्वेजीचो उपयोग हो खूब मोठ्या प्रमाणात मागीर ती कोंकणी आसूं दी, हिंदी आसूं दी, मराठी आसूं दी, ह्या भाशेचो उपयोग आमी संस्कृती जतन करपाक तरी डेफिनेटली करपाक जाय. तो जर आमी करपाक लागले आसत जाल्यार ही भास सगळ्या फुडल्या पिळये पर्यंत पावतली.